पडोशे उदका शुद्धीकरण प्रकल्पात समाधानकारक उदकाची पुरवण आशिल्ल्यान आता उदकाची चिंता मिटतली। उदका खातीर लोकांनी भिवपाची गरज ना अशें उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हाणें म्हटलां। पावस सक्रिय जाल्ल्यान आता वाळवाट न्हंयचें उदक वाडिल्ल्यान आता पडोशे प्रकल्पात भायल्यान उदकाची पुरवण करची पडची ना अशेंय ताणें स्पश्ट केलां। शेनवारा सांजे दिवचल मतदारसंघात एके कार्यावळी निमतान आयिल्ले तेन्ना मंत्री शिरोडकर हाणें पडोशे प्रकल्पाचे स्थिती विशीं विचारले तेन्ना ताणें ही म्हायती दिली। उदकाची वेवस्थीत पुरवण जावचे खातीर अदीमदीं प्रकल्पाक भेट दियात अशी सूचनाय मंत्री शिरोडकर हाणें आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांकां केल्या। अख्ख्या गोंयभर पयलेच खेपेक पावस जो आसा हांवें म्हज्या लायफाक तरी म्हजी जिवितांत तरी पयलेच खेपे पयलें की जून म्हयन्याच्या 24 तारखेक पावस पडला। 23-24 तारखेक काल पर्यंत म्हजें टेन्शन आशिल्लें, म्हजेर टेन्शन आशिल्लें, तुमचेर सगळ्यांक टेन्शन आशिल्लें। आज हांव येवचे पयलीं मातसो बेगीन घरा कडेन भायर सरलो आनी पडोशे वचून पळोवन येयलो। पडोशे आतां फूल म्हणजे पद्दतीन कॅपेसिटी तो प्लांट चलूंक शकता, उदक भरपूर आसा न्हंयक। आमी हांगसरलें उदक परत थंय व्हरपाक पळयताले पूण तें व्हरपाची गरज ना। पडोशे न्हंयक म्हणजे आवंती न्हंय आसा पळय ताका भरपूर उदक आसा आनी फिल्टर करून त्या लोकांक दिवपाक मेळटलें। धरणांत आसा की ना, पंचवाडे म्हैसाळ धरणां आसा की ना, सारावले आसा त्या धरणां आसा की ना, किंवा एखादी बंदार आसा त्या बंदाराक आसा की ना। आतां उदक निवळ करून दिवपाचें काम जें आसा तें आमचो मिनिस्टर बाब काबराक दोश दिवपाची म्हणटा हांव। कारण जें कसं जाता सुरवातीक जेन्ना पावस पडटा त्या पावसाचें उदक जें आसा चड गडूळ आसता, सामकें गडूळ आसता आनी ते मुळे तें चडशें सेटल जावपाक दिवप आनी मागीर लोकांक सप्लाय करप। हांव बाब आमचे आमदार जे आसा ताका विनंती करता, जय दिसाक डेली मातशें प्लांटाचेर विजीट कर।